शेतां फुलयता, पावस शेतां पिकयतात, पूण अंदूच्या पावसाच्या आपालिपान शेतां आडवीं केल्यात, कणसां कुसयल्यात. परिणाम जमनीवेलो एक एक दाणो वेचपाची तांचेर पाळी आयल्या. भात हे पळय हें जें पिकोवन आतां कणसां तुटोवन पडले आसा ही सगळीं. ती कणसां वेचून आतां आमी पिकयल्ली न्ही तें म्हळ्यार कितें उडयतलो अशें म्हणून आमकां तें हें जाता. विचों गेल्यार लॉस आनी विचना जाल्यार बी आनी काळजांतल्यान दुखता. हें अशें कशें कितें जालें परिस्थिती कितें? हे पावस तो आतां एक म्हयनो चड जालो. एक म्हयन्या पयलीं हें शेत कापून काडपा जाय आसलें, पूण आतां इतलें लेट जाल्ल्यान तें कणसां सुकलीं आनी ती वत लागतरी ती काडटरी तें तुटून पडटा. सकाळ फुडें दव आसतना तितली तुटून पडना, पूण मागीर वताची ते सुकता आनी ते तुटता. आनी हे पळय हें आतां अशी परिस्थिती शेतांक हें जाल्लें आसा, लॉस जाल्लें आसा. पूण ती आतां कामेरी घालून तें भात काडटा म्हणल्यार बी शक्य ना, पगार जायना. आनी आतां आमी पिकयल्ली कितें उडयतलो म्हणून आमकां तें जिवाजळां काडचें पडटा. पूण अशी परिस्थिती कित्याक लागून जाली? ही पावसा लागून जाली. पावस हो इतले तेंप आतां आमगे हें दिवाळे पयलीं आमी शेत नुवून मळटाले आनी आतां हें दिवाळे जावन तुळशी लग्न जावन आतां हो इतलो तेंप केलो तरी पळय लोप जायना. हें पळय हें तशें पाड जाल्लें शेत आसा तें थोडें ते सायडीच्यान हें पळय शेत दिसता थोडें तें सगळें सामकें कणस सुकून गेलें. अंदाजे कितलें लुकसाण सुमार जातलें? म्हणजे अर्दें जातलें तरी कितें? थोड्यांक अर्दें तरी मेळटलें, पूण तें चड लोकांक अर्द्याच्या चड लॉस जालें. थोडे कडेन ते बिया जातीचेर बी आसा. एक जात कर्जत आनी ज्योती जया अशें आसा. जया बी आसली ती तितली कणसां तुटून पडना. ज्योती कर्जत आसलें तें खूब पडलें. पूण पावचे आसा आमी कित्याक हें काम. आनी आतां आमी लुवोन घातलें 15 दिसांनी काल रास केली. इतले दीस कित्याक नुवून दवरलें तर? दिसा पावस पडत रावलो. आतां आमी कितें करूं लागले तें सुकपा जाय म्हणून मातशें अशें आसलें परती केलें वत लागपा सायडीक. पूण परत त्या दिसा पावस पडलो. अशें करून आतां आमी 15 दिसांनी काल हें केलें, ते भाताची गुडी घातलो. जे गुडी घायला ते तरी बरें मेळटलें सगळें? तशी बरें मेळपाना. थोडें तें ओलेंच आसा. तें भाताक जेवपा बी मागीर तेजी रूच वेगळी जाता, जेवन दिसना. अंदू रेट तरी मेळटली दिसता तुमकां? रेट कशी मेळटली? हें भात बरें आसल्यार रेट मेळपाची, ना जाल्यार ती रेट बी मेळना म्हाका भाताक. आनी विकपा तरी मेळपाचेंच ना ह्या वर्साक. गव्हर्मेंटान केल्यार तें आमकां दिसता की गव्हर्मेंटान हें करचें म्हणून. थोडे कडेन भाजी बिजी करपा ते आमकां सांगता, मागीर केले नंतर ते भाजयेची बी रेट बी ऐन टायमाचेर मेळना बी अशें जाता. काणकोण तालुक्यांतलो गांवडोंगरी खोतीगांव हो सामको ग्रामीण भाग. बऱ्याचशा जाग्यार जरी पावस पडना जाल्यार ह्या ग्रामीण भागान बऱ्याचशा तरेन पावसाचें जें सावट चालूच आसा. एक दीस पावस येता जाल्यार दुसऱ्या दिसा वत येता, तिसऱ्या दिसा पावस येता, चवथ्या दिसा परत वत येता. अशी स्थिती आशिल्ल्यान ज्या लोकांनी नुवून घातलेलें शेत तें भिजता सुकता आनी ह्या परिस्थिती लागून जे कणसां आसा ती कणसां सुटून सकयल पडलेलीं आसा. आनी शेतकाराचे अशा पद्दतीन प्रत्येक भात विसून काडून आपली जी कमाई आसा, जी मेहनत आसा ती एकठांय करपाची पाळी शेतकाराचेर आयिल्ली आसा. सद्या ह्या वर्साक पावसाक लागून इतकीच परिस्थिती न्हू जाल्यार शेताक धान येवपाचें ताचेर सुद्दां कमतरपणा आयिल्लो आसा. ही जी एकंदरीत परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या कडेन शासनान गंभीर्यान लक्ष घालून ह्या वर्सा शेतकारां खातीर आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन विचार करपाची गरज आसा. ह्या खास एग्रीकल्चराच्या रिपोर्टा खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर, गोवा 365 खातीर.